मोगाचेनो तो सायंटिस्ट अशें उद्गारलो, भुरग्यानो तुवें अशें कित्याक केलें? ती 11 भुरगीं नाचोन उडोवन हांसोन खेळोन 11 जाणां एका ताळ्यान जाप दिवंक लागलीं, उबुंटू उबुंटू उबुंटू. आफ्रिकाच्या त्या रानाच्या एका हळ्ळेंत वो युरोपाचो सायंटिस्ट एंथ्रोपॉलॉजिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करून गेल्लो. एका बास्केटीन ताणें भरून चॉकलेटां, वस्तुरां, टॉयज आनी खेळच्यो वस्तू सगळ्यो दवरून एका रुखा मुळान दवरल्यो. 11 भुरग्यांकी लायनीर रावयलें आनी सांगलें, कॉम्पिटिशन. कोण पळय पयले वचून त्या बास्केटीक आपडटा, सगळी बास्केट ताका. 1, 2, 3 रन म्हणालो. 11 जाणां भुरगीं हाताक हात धरून वेगळी वेगळी मॅटां काडून 11 जाणां भुरगीं त्या बास्केटीच्या राउंडर पावलीं आनी सगळ्यांनी ती बास्केट धरली सांगाता. आनी बास्केटींतले सगळ्यांनी 11 जाणांनी वांटून घेतलें. मोगाच्यानो त्या सायंटिस्टाक मागीर समजलें, उबुंटू म्हळ्यार हांवें एकल्यानच स्वार्थान कशें तें प्रायज आपणावचें. आमी सगळीं सांगता आसतना आपुणपण तांच्या मदें ना भुरग्यां मदें. आनी एक अर्थ आसा उबुंटूक. हांव आसा कित्याक आमी आसा. मोगाच्यानो अशिकपी रानांतल्या भुरग्यां मदें असो सोबीत एक शेगून आसा. आमच्या इस्कॉलांनी, आमच्या इगर्ज्यांनी, आमच्या समुदायांनी कॉम्पिटिशन, स्पर्धेक कॉम्पिटिशन. आनी हातूंत थोडे फावटी मोसोर, खबरो उलोवच्यो, लढाई झगडी उपजातात. आनी थोडीं भुरगीं आपणाच्या आत्मविश्वासान कीळ चिंतून फाटीं रावतात आनी ती समुदायांत, एका कुटुंबांत, एका वाड्यांत फुडें येवंकूच येनात. तर अशें सांगचें, ह्या क्रिस्मसाक 18 कॉम्पिटिशन स्पर्धे करच्या बदलाक खंय एक उबुंटू म्हणलो तो एक खेळ आमी तयार करयांगी.